मोगाछानो बदलावन प्रकृतीचे नियम मनीस बदलूंक तयार ना म्हणल्यारी प्रकृती आयकना ती आपूण जियोवचे खातीर नवे नवे बदलावन एक आंग दिवंक रुपांतर जायत वेता त्या प्रकार मनशांनी बदलल्ली जिणे शैली आपणावची बरी ह्या दिशेन सप्टेंबर म्हयन्याक पापाचो इरादो आसा भौतीक परिसराक सहज जाल्ली जिणे रीत आपणावची. कोरोना पिडेद्वारी आमी पयलेंचे बरी उक्त्यान जियोवंक भोवंक साध्य ना पण तशें म्हणून आमचें जिवीत कुडां भितर बंदी जावन उरोवंकय साध्य ना. आतां भायल्या भौतीक परिसराक लागून आमी आमची जिणे शैली बदलून घेवचें वाचबी. पापा फ्रांसीस ह्या म्हयन्यांत आमची जिणी जाता तितली सादी आनी सोंपी जावन जियोवंक उलो दिता. सादी सरळ जिणी जियोवचें म्हळ्यार लज वा सामाजीक स्टेटसाक उणें म्हूण लेखचें नाका. बगार धैर्यान सादेपण आपणायचे अशें जशें आतां आमची आचरणां संभ्रम सादे जाल्यात पूण अर्थाभरीत कुटुंबाक लागीं हाडचे जाल्यात तशेंच जिणे रिती जाली तर कितलें बरें न्ही गी. आमी सर्वांनी सादी आनी परिसराक सहज जाल्ली जिणे रीत आपणावच्याक मागया. असली जिणे रीत आदारूंक दृढ निचेव केल्ल्या युवजनां थंय संतोष पावया. प्रस्तुत संवसारांत जायते युवाजन सादी जिणी जियोवंक हर प्रयत्न करनासात. तांकां आमच्या पाठिंब्याची गरज आसा. जो कोण मागण्यांत देवाक भेटता तो जिवीत सरळ आनी सादें दवरूंक पळयता. ही जावन आसा कुरपेची जिणी. एका घडयेन वापरून उडोवच्या वस्तू बरी जिणी जायनासता परत नव्यान वापरूंक सकच्या संगती बरी जिणी सदांच नवी करूंक बदलावनीक वळखून जियोवंक शिकया. युवजनांक हे दिशेन जोगते मार्गदर्शन आनी उत्तेजन लाबोवन दी. पापा साहेबाचो हो उलो आमी हर एकली पाळूंक प्रयत्न करया. परिसर आणि सामाजिक सुदारणाचे खातीर युवजनांनी धैर्यान घेवची योजना पळोवन म्हाका संतोष जाता. कित्याक आमी सांगाता समकून आसा. आमी वडिलांनी तांचे तावन शिकचें जायतें आसा. कित्याक ह्या प्रकृतीच्या पोशणाक संबंध जाल्ल्या सर विशयांनी ते चड मुखार आसात. आमी तांणी करचीं कामां पळोवन प्रेरण जोडया. प्रत्येक जावन भलायके सामाजीक आनी परिसर कश्टाराच्या समायार आमची जिणी रीत बदलया. आमी कितें सेवताव पियेताव खंयसर पॉयंट करताव आनी उदक सकत प्लास्टीक आनी इतर उपयोग करच्यो वस्तू ह्या प्रकृतीक पाड परिणाम घालतात ते व्हरून पळोवया. आमी बदलूंक विसोन करया. सादी आनी प्रकृतीक गौरव दिवची जिणे रीत आदारच्या युवजनां सांगाता आमी समकोवया. आमी धैर्यान असल्यो विसोन करया. सादी आनी परिसराक समर्थनीय जिणे रितीक जाय आसच्यो विसोन्यो करया. युवजनां तावन प्रेरण जोडया. युवजन मूर्ख न्हय कित्याक ते तांच्या निर्धाराक बद्ध आसात. त्याच खातीर आमी ह्या संवसारांत वेच्या संदर्भात आमचे तावन कितें घेतात ते बदलूंक आशेतात.